तुम्ही हांगातले पंच आसात हय कितें जालें हांगासर? म्हाजें ज्ञानेश्वर बाले कळ्ळें तुका. हांगासर आतां एक वर भरा पयलीं आमकां व्हडलो आवाज येयलो कळ्ळें तुका. सो विठ्ठलापूरची सगळी एरिया आमचे लोक आहा ते ऑन द स्पॉट धांवून गेलो जाल्यार आमी पळयता थंय जाल्यार ट्रकाचो एक्सिडंट जाला. सारको ट्रक स्पिडीन येयलो, म्हणजे जे हांगासर लोकांनी पळयला तेजेर आमी सांगता की ट्रक सारको स्पिडीन येयलो आनी त्या वलतार ताका कंट्रोल जावना. ट्रक भायर गेलो आनी लवाणलो आनी खांब्याच्या पोल्यार धक्को दिलो. आनी ट्रक आडवो जालो तो. लायटीचे खांबे बी उडयला ताणें. लायटीचो खांबो उडयलो, फूल हांगासर भायर कनेक्शन उडयला. ऑलमोस्ट टोटल डॅमेज केला तेणें तो लायटीचो. खंयचो ट्रक तो? ट्रक आसा तो एमपीचो आसा, इंदोरचो. तो नेस्लेचो प्रोडक्ट नेस्लेचो प्रोडक्ट घेवन तो इंदोर वयतालो. ओके. फ्रॉम बिचोलीन येतालो तो एरियाक वयतालो आनी हांगासर एक्सिडंट जालो. आतां तो ड्रायव्हर बी आहा की तांचो एक्सिडंट जाला, तांकां कितें मार लागला? तांकां मायनर लागला कळ्ळें तुका. ड्रायव्हराक व्हडलेशें कांय लागना, सायडीक किलोमिटर बसलो ताका मातशें हातीक बारीक मायनर लागला, व्हडलेशें कांय ना. पण एरिया टोटल डॅमेज जाला. पूल तसोच थंय सायडीक घर आसा ताका सुद्दां डॅमेज जाला. 2 वर्सां पयलीं होच इन्सिडंट जाल्लेलो, सेम सिच्युएशन जाल्लो, अशेंच जाल्लेलें आनी असोच डॅमेज जाल्लेलो. घरान कोण आसलो तांकां बी कितें मार बी लागला? दिस टायम घरान कोण नासलेलो. लास्ट टायम जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना तांकां अशें सारको मॉर्निंग जाल्लो, समथींग 4 or 5 सारको. त्या टायमार तांकां डॅमेज जाल्लो पण घरांतल्यांक जावं नासलो. त्या करता तांकां हांगाच्यान इमिडिएटली रोखडेच थोड्या दिसांनी शिफ्ट केल्लेले. सो हांगा त्या घरान कोण रावनासलो. आता हे नेस्लेचे सामान व्हरता ते ट्रक नेस्ले ही कंपनीक कळयला? पात्रांव कोण आतां कळयला मागीर त्याचं आतां कितें तेंच्यांनी कितें दिता बी सांगला की कशें कितें? प्रेझेंट कांय ना. आमी पयलीं जी गजाल केली म्हणटा ती हांगासर येयले आमी आनी येवन आमी पयलीं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन मारलो आनी लायटीचें कनेक्शन बंद केलें. वायरी तुटल्या सारको. सो हे जालां ते जाल्यार डॅमेज आनीक लोकांक आनीक त्रास नाका. पयलीं आमी लायट कनेक्शन बंद केली. सेकंडली आमी पुलिसाक इन्फॉर्म मारून ट्रॅफिक क्लियर करपाक ट्राय केली. तुका सगळे आमचे विठ्ठलापूरचे लोक इमिडिएटली धांवून येयले. परत जर इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून कितें उपाय एक्चुअली केल्ले बरे? इन्सिडंट आतां लास्ट टायमाक सुद्दां आमी अशें जेन्ना पळयलेले तेन्ना रोड वाडोवपाचो सेफ्टी प्रिकॉशन लायक वलतार आमी कितें तरी दवरचें पडटलें, लायक सेफ्टी दवरपाक, स्लो डावन करपाक. आनी ऑप्शन ना, रोड वाडयत जाल्यारूच इट्स ओन्ली वन थिंग, हे अवॉयड करपाक. आनंद दत्ताराम पाटील, हांव एक समाजसेवक. हांगासर विठ्ठलापूर वलतार अशी सहज एक्सिडेंट जायत आसता. तर हेज्या पयलीं असोच एक ट्रक पडलो, त्याच ठिकाणी आनी एक ट्रक पडलो. तेज्या पयलीं असोच एक घरान एक ट्रक गेलो. म्हणजे हांगा जर एक जायत आसता म्हणजे रस्तो रूंद जायना आनी कांय जायना. म्हणजे हेज्या पयलीं पळय हांगा चेंबराचें हें आसा, तर वायरी लायटीच्यो आहा त्यो कित्याक अपघाताक कितें कोणाक जावूं शकता. ते लायटीचे कामां सुद्दां हेंच्यांनी फुडारलो, त्यो फाटीं व्हरूंक शकता. हेजें कोणूच काम घेयना. हेजे वर्सां कितकी जालीं, आमकां 10-15 वर्सां तरी जालीं. एप्लिकेशन जालें, कितें जालें, कोणूच दक्कल घेयना. हांगा तशेंच गाय गरवा पडटा सुद्दां एकाक झाकण सुद्दां कोण घालिना. पाणयेचे अशे प्लंबर हे चेंबर उगडे आसा प्रत्यक्षान पळोवपाचें. म्हणजे अशे अपघात घडचे न्हू, हेज्या पर्यंत कोणाक जावचे न्हू, कोणाक तरी कितें वायट प्रसंग येवचो न्हू. ह्या खातीर सरकारान हे दक्कलां झटक्यात पयलीं घेवची अशी आमची विनंती आसा. आता कोणाक कितें लागला बी कितें? लागूंक ना, म्हणजे ड्रायव्हराक हातीक मातशें तरी अशें लागला, चड लागूंक ना. म्हटल्यार मातशें लागलें तांकां. ड्रायव्हर कितें म्हणटा? नॉर्मल. घराचें नुकसाण पयलींच जालें. तेज्या पयलीं तांकां शिफ्ट केल्लें. आता परत ट्रक पडला, खांबो पडला, तेजे पर मातशें कितें तरी आसतालें. ना अशें ना, थोडें आसतालें. पूण हेजेर म्हाका दिसता सरकारान एकदम पयलीं दखल घेवची. म्हाका दिसता फुडें असो वेळ काड करचो न्हू. ते कडेन लायटीचो खांबो आहा तो मातसो शिफ्ट करचो किंवा चंबर आहा तेजेर झाकून सारकें काम करचें. म्हणजे कितें गाडी येणारी आसा न्हू ती खूब हें जाता. एक्सिडेंट कारण हेंच काम आसा, वलतार आसा म्हणून त्यांनी मातशी हें घेवची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.